जेजू तुझ्या पवित्र जेवणात सर्व आम्ही आयल्या सर्गीचे खान तुझे थांबून सेवकामी जमल्या उंडो वायन रूपांतर करून दिमून परत थाव सोम्या तुझ्या मासारतान घटाय आशे थाव किरकोळ आमचे जिणे तुका समर्पून दिताव तुझो आधार तुझो सांगात आमी अत्रिक्ताव सतानी तेन जियोक आमकां दी तुझे बेसाव पाठय दयेन आमकां तुझे दैवीक साल्वासाव माया मुखान आनी एकवटाव तुझ्या मुखाक आमी साथ दिताव एका काळसान आनी एका मोनान तुझे थंय सोम्याची येवंक लायताव माया मुखान आनी एकवटान तुझ्या मुखाक आमी साथ दिताव एका काळसान आनी एका मोनान तुझे थंय सोम्याची येवंक लायताव बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आज आमी साद्या काळाचो 14वो आयतार आचरण करता. आयचे देवस्तुती जेजू आमच्या जिविताचे केंद्र करून ताचे सांगाता एकवटान जियोंक आमकां आपणे दिता. जेजू सांगाता रावूंक आनी ताच्या आदारान बरें जिवीत जियोंक सोम्याचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, ह्या म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्यभाव सदांच अवकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या खाकूत सोम्या खाकूत क्रिस्ता खाकूत क्रिस्ता खाकूत सोम्या खाकूत सोम्या खाकूत महिमा महिमा देवा पुंसती आणि शांती
दुःखाच्या येशा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वींच्या राया सर्ववेगा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोनिया जेजू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्याच मोठा सोनिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापुत्र तू मापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मागून घे की त्या पवित्र ज्ञासागाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया मोघाळ बापा पडलो संसार तुझ्या पोताच्या खालतेपणावरवी तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतले तुवें आमकां सोडयलाय तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पोता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जाकार्याच्या पुस्तकांतले वाचप सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर जेरुझलेमाचे दुवे संतोषान बोब मार पळय तुजो राय तुजेशी येता तो नितीवंत आनी जैतेवंत तो खालतो आनी गाडवार बसून येता गाडवाच्या पोरार गाडवाच्या तारुण पोरार बसून तो येता एफ्राईमाचे रथ आनी जेरुझलेमाचे घोडे तो नांस करतलो झुजाचे दोण तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगटतलो ताचे साम्राज्य दर्यातावन दर्यापर्यंत आनी युफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतलें देवाचें उतर हें देवाचे ओडकार देवा मुझ्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल तुज्या नावाची वडवी गाता देवा मुझ्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाल तुज्या नावाची वडवी गाता हांव तुका महिमा दिता देवा मुझ्या राया सदांकाल तुझे नाव हांव वाखणता दिसान दीस तुका हांव दिन वाचता आनी ससनाक तुज्या नांवाची
स्तुती करता. देवा मुझ्या राया हांव तुझी स्तुती गाता. सदां काळ तुझ्या नावाची उडवी गाता. सोमी दयाळानी काकुळदा सोसनिकायन आनी प्रिती मोगान भरलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपणे रसने थंय कणवळायेन बोरलो. देवा मुझ्या राया हांव तुझी स्तुती गाता. सदां काळ तुझ्या नावाची उडवी गाता. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिनवासतले. तुझे राजवटकायेची महिमा वाकणतले. आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नांव वाडतले. देवा मुझ्या राया हांव तुझी स्तुती गाता. सदां काळ तुझ्या नावाची उडवी गाता. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विश्वासी. सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगापात. सकल्या पडलेल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. भागवाल्यांक तो नीट उबी करता. देवा मुझ्या राया हांव तुझी स्तुती गाता. सदां काळ तुझ्या नावाची उडवी गाता. देवा मुझ्या राया हांव तुझी स्तुती गाता. सदां काळ तुझ्या नावाची उडवी गाता. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगर पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचो विनाशी कुडी नव्या जिवन भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे उडोवकार. Alleluia, 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 alleluia.
हालेलुया सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या धन्या कित्याक सर्गेच्या राज्याचे गोठ ल्हानांक तुवें उखडल्या हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंता ताव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताची शिवाय बापाकी कोणूच वळखना येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वा वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कळत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं व्हावूंक सुलभ म्हजें वजें हळू देवाचे उतर हे वाखडली तुका ख्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो नवार्दीक अमेरिकन टेनिस प्लेयर आर्थर रॉबर्ट हाच्या जिवितांत जाल्ले एक नीज घडीत हें अमेरिकाचो नवार्दीक टेनिस प्लेयर आर्थर रॉबर्ट एका काळार फामाद जावन आसलो हाणें टेनिस गेमांत 3 ग्रँड स्लॅम टायटल पदक ताणें आपणायली 1983 इस्वेंत एका शस्त्रचिकित्सेक तो वळख जाता आनी ही शस्त्रचिकित्सा ताका करता आसतना ताका रक्ताची गरज पडटा आनी ताका दिल्ल्या रक्ता मारिफात एड्साच्या पिडेक तो वळख जाता आनी ह्या पिडेंत तो वळवळून आसतना ताचे अभिमानी ताका मागण्याचो आदार भासयतात आनी अशें सबार ताचे अभिमानी ताका मागण्याचो आदार भासयतना एक ताचो अभिमानी ताका अशें सवाल करता देवान तुका अशें कित्याक केलें देवान तुका अशें कित्याक केलें आनी हे सवाल आयकल्लो आर्थर रॉबर्ट एक घडीभर मौन रावता आनी अशें जाप दिता हांव संतोषाच्या वाटेन हांव आसतना सुखांत हांव आसतना हांवें देवाक केन्नाच विचारूंक ना देवा हें म्हाका कित्याक
जेन्ना हांव पादाका जिखोनूच आयिल्ल्या वेळार हांवें केन्नाच देवाक विचारूंक ना हें म्हाका कित्याक. पूण आज हांव कश्टार आसतना देवाक हांव कशें विचारूं म्हाका कित्याक. असली गणितां जायते फावटी आमच्या जिवितांत घडचें स्वाभावीक जावन आसा. आमच्या कश्टांत आमी आसतना, कश्ट आमच्या जिवितांत येता आसतना आमी देवाक उलो मारचें सहज जावन आसा. पूण एक मात्र आमी उडास दवरूंक जाय. आमी कश्टांत आसल्यारय संतोशांत आसल्यारय देव आमचे सांगाता सदांच आसा. देखून आयची वाचपा आमकां जेजू आमच्या जिविताचें केंद्र करून ताचे सांगाता एकवटान जियोंक आमकां आपोवणें दिता. जेजू आमच्या जिविताचें केंद्र करून ताचे सांगाता सदांच रावोंक आमकां आपोवणें दितात. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें जाकारिया पुस्तकांतलें. आनी थंयसर जाकारिया प्रवादी ग्रीक राया अलेक्झांड्राच्या काळार कश्टांत आसल्या इस्रायल लोकांक बुजवणेची उतरां तो पाठयता. अलेक्झांडराच्या रायार तुमी कश्टार आसात, पूण येतालो एक राय आनी त्या काळार तुमी संतोशान समाधानान तुमी जियेताल्यात. आनी तो राय कोण जावन आसा? आनी तो राय जावन आसा बसयल्लो सडवणदार मेस्सिया वा जेजू क्रिस्त. आनी ताच्या काळार शांत समाधानाचें राज ह्या संवसारार आसतलें म्हणलें इस्रायलाच्या लोकांक बुजवणेची उतरां दिवची आयच्या पयल्या वाचपा मारिफात आमी जाणा जाता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार सा पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें म्हणटा, कुडीच्या वंदवण्याक तुमी बली जायनाकात, पूण आत्म्याच्या प्रेरणान बरें जिवीत जियोंक तुमी प्रयत्न करा. कित्याक पवित्रात्म्या मुखांतर तिरावणेच्या सक्रामेंता मारिफात तुमी पवित्र आत्म्याक तुमी स्वीकार केला. देखून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयली व्यक्ती आमी जावंक जाय, न्ही कुडीच्या वंदवणेक लक्ती जाल्ली वा कुडीच्या वंदवणेक बली जाल्ली व्यक्ती आमी जावचे न्हय. तरी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयली व्यक्ती जावंक सा पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत कळीत करचें आमकां आयकूंक मेळटा. आनी आयची मातेवाची सुवार्ता आमकां अशें म्हणटा. आनी ही सुवार्ता आयकत आसतना आधुनीक परिगतेक लक्ती जाल्ले बरी आमकां भोगता. थंयसर जेजूची उतरां आमकां आयकूंक मेळ्ळी. जेजू आमकां म्हणटा, येया म्हजे सरशी, सोमेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विश्यो दितलो. आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां आदार कोण आसा? आमच्या पिडेच्या वेळार आमकां आदार कोण जावन आसा? आनी हाका जाप आयच्या सुवार्ते मारिफात आमी जाणा जावंक शकता. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या पिडेच्या वेळार आमकां आदार जावन आसा आमकां सडवण लाभयलो जेजू क्रिस्त. ताचे लागीं आमी येता खंडीत जावन तो आमकां विशेव दितलो. तर आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या बेजारायेच्या वेळार निराशी आमी जावचे नाका. जेजू लागीं येवया, थोडो वेळ ताचे संगी आमी करचया आनी खंडीत जावन जेजू आमकां विशेव दितलो. आनी दुसरी संगत आयच्या सुवार्तेंत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. जेजू आमकां म्हणटा, म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. आनी हाचे मारिफात जेजू आमकां कितें सांगूंक आशेता? आमी केवल एक सुरेनी आमच्या पैणार आमकां जेजू सांगात दिता. ताचो सांगात आमचे सांगाता सदांच आसा म्हणलें
आमी समजूंक जाय. हिंच बुजवणेची उतरां आयच्या सुवार्ते मारिफात आमी जाणा जाता. आनी जेजूचे मोवाळ्याचे काळीज आमचे थंय रुपीत करन जेजूचे मिसांव ह्या संवसारीक विस्तरूंक आमकां आयच्या सुवार्ते मारिफात आपोवणें मेळटा. तशेंच आयच्या सुवार्तेंत जेजू आमकां बोळेपणाचो आनी सादेपणाचो शेगूण आमचे थंय रुपीत करूंक आपोवणें दिता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, निराशी आमी जाल्यार, एकसुरे आमी आसल्यार, कसल्याय पिडेक आमी वळख जाल्यार, कसल्याय संकश्टांत आमी आसल्यार जेजू लागीं आमी येवया आनी ताचे मारिफात प्रेरण जोडया. ताच्या आदारान आमी जैतेवन जावया आनी ताचे मिसांव मुंदरून व्हरूंक आमी सदांच फुडें सरया. जेजूचे शेगूण आमच्या जिवितांत आमी रुपीत करया आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमकांच आमी तयार करया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येवकारिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमी सांगाता जमल्या. जेजू आमकां ताच्या प्रेरणान बरोवन दी. आमच्या हर एका कश्टा आकाता वेळार तोच आमकां आदार दिवं दी. ह्या मारेकार पिडेंतले कोविड-19 ह्या पिडेंतले जेजू आमकां राखून व्हरून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसाळणी आमी करया. सांगता आमी म्हणया. देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताचे एकल्याच पोताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र वरवीं गर्भे संभवलो, पर्यंत जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक घेतलो. सदमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे मोक्षणे, कुडीचे जिवनपण, सतनाचे जिवीत. आमेन. देव आमचो दयाळ बाप, ताच्या भुरग्यांची मागणी तो आयकता. त्या सर्वेस्परा देवा मुखार आमची भावार्थाची प्रार्थना आतां आमी उसारया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तशें भावार्थ्यांनी खऱ्या काळजान तुका वळखून तुजो मोग करूंक आनी तुजे खरे पटलावदारी जावंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी सोजेरांक आनी जबाबदारी आसलेल्या सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी तांची जबाबदारी उर्बेन आनी मोगान करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बाबा, आमचे मागणे आयक. हर एका कुटुंबान पेल्या थंय उदार जावंक आनी एक आदर्श कुटुंब बांदूंक प्रयत्न करिशे तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बाबा, आमचे मागणे आयक. आमी सर्वांनी प्रकृती तुवें दिल्ले देणे म्हूण समजून घेवन तिची जतन करूंक आनी तिचे थंय तुका महिमा दिवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बाबा, आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. प्रायवंतांक तूं राख आनी सांबाळ. तांची सेवा करतेल्या सोमेस्तांक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र एवकारिस्तांत भागी जाल्ल्या आमी सर्वांनी क्रिस्ताच्या मौल्या प्रमाणे जियोन अशें बापाच्या मोगांत एकवटूंक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आमी तुजे मुखार दवरली सर मागणी तूं मानून घे. प्रत्येक तरान आमकां कोविड-19 ह्या मारेकार पिडेंतले राखून व्हर. आमच्या भावार्थांत आमी तिरसांव आमकां तुजो आदार लाभय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. He who knows
आम्ही तुझी मूर्ती घेऊन सोम्या देवा तुझे सखी तुझे संगी आज भेटता उखाणी कवी रोवा मोडो वायदाची कास जिनी आमची करू हवी जाऊ ज्वाड आमचो सोम्या खाणी घेवनी जेवडो सोम्या देवा काळजामची मोना संगी मागताव आम्ही तुझी मूर्ती देवून सोम्या देवा म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या धवाक सर्वस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयताव ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी थी सर्वेस्पराथय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदाराने सासणाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणांत जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत ससनाचे आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सखानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी दुखाचे सर्गी दुखाचे सर्गी दुखा जय 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 सर्गी दुखाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता था जय जय सर्गी दुखा जय 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 सर्गी दुखा जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso gur purgatoria. सुया जेजू तुझे मरणामी समरता, तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही करता, तुझ्या येण्या आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेबोन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मर्ये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भागेवोन जुजे, भागेवोन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी
आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तसे आमचे पातका बोगोस आणि आमकां ताळणे पडोवंक नाका पोडवायच्यातले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवा दया करून या जिवितां सबस काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे सस्तेच्या सस्नाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय असो माया मोग आसो आनी एकवट आसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूक देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूक देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी सोम्या तुमी जे भितर येवचे भावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पयत साक्रामेंतान कोरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन मुखार शांती साकोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा मुखार शांती साकोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा कितली मोवाळ काकूळ तुझी असीम दयाळाय सर्गीची दैवी खाणांना दोस करची अभीत करची आमची आमच्या काळजांनी करबिडा पाठय सांगात आमच्या पैडा सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सरकार मुखार शांती साकोरा आमच्या दयाळ
पोसणारा लाभ जीवित जीवदातारा मुखार शांतीचा कोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा येशू आमच्या पोसणारा लाभ जीवित जीवदातारा प्रार्थूया. बापा येद्या आवडत्या देण्याने तुवें आमकां भरल्याय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखणू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार भावार्थ आमचो झोलो उजवाड आमचो फांको भैरार आमी भरू परगट्या क्रिस्ता शांती पासून वावरू नीती पासून झुजून संतोष सगळ्यात हाडून जावया साच मोका आदेश घेऊन जेजू परी जावून आमकां सामी मोडून दिव्या सलोका पेल्या गाधार जावून गरजे वोतान पावून कश्टान सेवा दिवून जिव्या मोका जेजू तूं आमचो आधार मोखान तूं आमकां सांबाळ कृपेन सर्व आमी आसू जियेशें कर सदांच जेजू तूं आमचो आधार मोखान तूं आमकां सांबाळ कृपेन सर्व आमी आसू जियेशें कर सदांच मोखान पुत्रा सोबे आंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन लिवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.